नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव आलिशा मेनेझीस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सरकारी निर्णया आड मोपाच्या शेतकारांनी चालू केलें आंदोलन, वेळ पडल्यार कोर्टान वचपाची दिली शिटकावणी। शाळा सुरू करपाच्या निर्णयाचेर पालक फुर्योज, बोर्ड परीक्षेच्या तोंडार शाळा सुरू करप अयोग्य, सांगता पालक। पानपुटी वेलेक लागून म्हापशेची न्हंय जाली प्रदूषित, न्हंयेचे नितळसाणी कडेन प्रशासनाची पुराय आडनदर। दर्या देगेचेर जाल्ले अतिक्रमण तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांत जावपी तस्करेक लागून ऑलिव्ह रिडली कांसवाचो अधिवास आयलो धोक्यांत, सांगता पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार। 3 म्हयन्या उपरांत गोंयांत देंवलो कोरोना संक्रमणाचो प्रभाव, पॉझिटिव्हिटी दर पावलो 3%। वारकाची खुनाची घडणूक ताजी आसतना चोडणा मार्डेल वाठारांत जालो आनीक एक खून, बायलेचो खून करून दुबावितान काडलो पळ। सरकारान मोपा वाठारांतल्या शेतकारांचो विस्वासघात केला। चवर आयिल्लो काजी सरकारी अधिकाऱ्यांनी शेवाळेर लावन मोडून उडयलो। काजी मोडून उडयल्ल्यान ह्या शेतकारांचेर आर्थीक संकश्ट आयला। कोणाकूच विश्वासांत घे नासतना सरकारान ही कारवाय केली, देखून चाळवल्ल्या शेतकारांनी आयच्यान धरणे आंदोलनाक सुरवात केली। आमच्या आता एक घर बीर वयतले, आमच्या घरा जगाच्यान रोड जातलो, आम्ही काय करते, आम्ही खंय जावचे आणि आम्ही खावचे काय, आणि आमच्या भुरग्यांक येदी काढून आम्ही शेता भातात वावरलो आणि तो जर आमचा गेला तर आम्ही काय करते, खंय जावचे आम्ही। व्हरांक दिलो, आयत्यार दिलो व्हरांक आमचा उत्पन्न, आम्ही आपली करू कसो आणि खाऊ, आणि तो आता व्हरांक जर दिलो तू जर आम्ही काय खावचा। माझे उत्पन्न म्हाका दिसता 5 लाख तरी इन्कम जाता माझो वार्षिक, आणि आता आमचे ते हतले काजी, आमकां तेतून काय डिसिजन दितलो सरकार, काय तरी दिवंक जाय। माझे भुरगे आहा ल्हान, आमच्या घोवाक काम ना सारखे, नाल्यार आमकां तेंच्यांनी काय तरी दिवंक जाय। सोमाराच्यान शाळा सुरू जातात, शाळा वेवस्थापनान सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर खोशी उक्तायल्या, पूण दुसरे वाटेन पालक मात ह्या निर्णयाचेर नाराज आसल्याचे दिसून येता। पळयात पुराय बातमी। शाळा सुरू करपाच्या निर्णयाचेर शिवोलेच्या वसंत विद्यालयाचो हेडमास्टर सूरज चोडणकरान खोशी उक्तायल्या। वर्गातले शिक्षण विद्यार्थ्यांक घरा बसून मेळचे ना, देखून शाळा सुरू करपाचो निर्णय योग्यच आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। इट्स टेकन इन अ हरी। म्हाका दिसोन आसलें दिस वॉज द रायट टायम टू स्टार्ट द स्कूल्स, कित्याक म्हज्या फाटल्यान एसएमएक्स स्कूल आहा, म्हाजी धूव 9थाक आहा, आनी हेन्स गोवा एसएससी बोर्ड एग्जाम हांगा जाता, आमकां 1 म्हयनो पासून मेळना स्कॉलाक येवपाक, सो आमकां हारी कित्याक करूंक जातली। लेट द स्कूल स्टार्ट इन द एकेडेमीक इयर, दॅट इज इन जून, कित्याक आनी आजून आमकां कर्व जावंक ना, आमचो मनीस मत्तूत आहा कळ्ळें। So you think this decision is taken in a hurry? In a hurry. So हे जावंक फावनासलें, दुर्दैव आमचें। प्रायमरीचे सेक्शनचे भुरगे आसा तेंचे तरी म्हाका दिसना की तांकां पेरंट्स, म्हाका दिसना की तांकां स्कुलान धाडीत काय ना धाडीत, पण प्रत्येक पेरंट्साचो आपआपलो निर्णय तो। पण आतां पळोवंक जाल्यार हो म्हयनो चलता फेब्रुवारी, एप्रिलाच्या 4-5 तारखेर एग्जाम्स आसा, सो उरले अवघे आनी कितले दीस, एक अवघे म्हाका दिसता 1.5 म्हयनो कितें तरी उरला आसतलो। पूण ह्या 1.5 म्हयन्यांक लागून म्हाका दिसता खूब हरी खंय जालें, इतलो तेंप 2 वर्सां रावले। सो म्हाका एक सरकाराक सांगपाक कशें दिसता की एक 2-1.5 म्हयन्यांक लागून जे हो निर्णय घेतलेलो आसा, खंय तरी प्रायमरी सेक्शन जे आसा तांकां तुमी खंय तरी हें करचें, एडजस्टमेंट करचें,
आनी 5th to 12 हे सरकारान म्हाका दिसता करूं येता. दुसरे वटेन पालकांनी मात शाळा सुरू करपाच्या निर्णयाचेर नाराजी उक्तायल्या. कोरोनाचो धोको कायम आसून सरकारान ह्या निर्णयाचो परतून विचार करचो अशी मागणी तांणी केल्या. एक म्हणजे सरकारान जो निर्णय घेतला की 21 तारखेच्यान सगळ्या भुरग्यांक पयलीं ते 10वीच्या भुरग्यांक परत शाळेन रुजू जावपाचो निर्णय घेतला हो अत्यंत बरो निर्णय आसा. कारण सगळ्या पालकां भितर एक संभ्रम निर्माण जाल्लो आनी पालक सारके एक टेन्शनानूच कशे आसले की भुरग्यांचें कशें जातलें. भुरगीं गेली 2 वर्सां घरा आसा आनी तेंचें शिक्षण ज्या 2 वर्सां फाटीं उरप थोड्या भुरग्यांक त्या प्रमाणे मेळनासलें शिक्षण. आनी म्हणून ऑनलायन जरी असलें पण ऑनलायनचें शिक्षण आनी खरें शाळेन येवन जें शिक्षण आसा तातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. आमकां सुद्दां बरो प्रतिसाद दिलो. सरकाराच्या निर्णयाचो सगळ्यांनी स्वागत केल्लें आसा. आमी आनंदान आसा केन्ना हे भुरगे आमचे समाजान रुजू जातले. आनी बरो निर्णय कित्याक म्हणटा पयलीं ते 10वी सगळ्या भुरग्यांक आपयलेले आसा. आनी हेतून एक फायदो कितें जातलो की भुरग्यांक जेन्ना शाळेन येता न्ही एकामेकाच्या सानिध्यान प्रत्यक्षान ते टिचराक पळोवंक शकतले आनी टिचरांचें मार्गदर्शन तांकां मेळटलें. आनी म्हणून म्हाका दिसता हो निर्णय जो आसा सरकाराचो अत्यंत बरो निर्णय आसा. तेजें हांव सुद्दां स्वागत करता. आनी म्हाका दिसता सगळे शिक्षक जे आसा सारके रावल्ले आतुरतेन रावल्ले हें केन्ना निर्णय जातलो आनी शेवट हो निर्णय जाल्लो आसा. येता ते 21 तारखेक आमी सगळ्या भुरग्यांचें स्वागत करतले आनी सगळे टिचर जे आसा सगळे गोंयभरचे सुद्दां स्वागताक तत्पर आसात. धन्यवाद. म्हापशेचे न्हंयेत व्हडा प्रमाणात घाण्यारे उदक सोडटात. हाचो परिणाम म्हूण न्हंय पात्रांत पानपुटी वेल वाडपाक लागल्या. ताका लागून ही न्हंय नश्ट जावपाच्या मार्गार आसल्याची भिरांत पर्यावरण मोग्यांनी उक्तायल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण न्हंयेच्या वयल्या भागाचेर उफेत्या तपा प्रमाण दिसपी ह्या पानपुटी वेलीक वॉटर हायसिंथ अशें म्हणटात. ही वेल उदकाच्या लोटा वांगडा उदकाचे टांकयेंत वेता. ही वेल उदकाची गणवत्ता आनी उदकाचेर जगपी जिवावळीचेर परिणाम करता. ह्या वेलीचे सरकारान वेळारूच उपाय काडचो हे खातीर पर्यावरण मोगान मिलिंद ब्रागांझा 2018 सावन आवाज काडीत आसा. पूण प्रशासनान मात ताचे मागणे कडेन पुराय दुर्लक्ष केला. हांव कुस्केसान म्हापसा येतालो सदां बरी नितो हालिता तेन्ना. आतां पळयत जाल्यार सारकी जंगल कशें जालां थंय झाडां जाल्यार म्हाका दिसता ही पोल्युशन आनीक जायत जाल्यार सारकी म्हापशी न्हंय सारकी कपात जातली. आनी तें लक्ष घालचें गव्हर्मेंटान म्हापशे म्युनिसिपालिटीन प्लस आनी गोवा गव्हर्मेंटान आनी कोणा ऑलरेडी लागता तांकां फिशरमॅन बी लागता आसतले ते न्हंय तेंच्यांनी लक्ष घालचें नाजाल्यार सारकेच पिड्यार जातले. तर आतां आमच्या ह्या वांगडा ह्या बातमीचेर आमकां आनीक खबर दिवपाक आमच्या वांगडा आमचे गोमंतक टीव्हीचे रिपोर्टर स्नेहा आसतले. तर बाय स्नेहा म्हाका सांग की आमची ही नदी कितली पासून प्रदूशीत जाल्ली आसा. Alicia, this area has from Green Park to Tar River, and from Tar River to Bastara, Moira, and Pomburka river areas has been in this area. Hyacinth plants has been growing, and due to which the lots of fishes are dying into it, and fishers are also facing problems over here. तर म्हाका सांग की हे प्रदूषण आतां कितले पर्यंत वाडलेलें आसा. लोकांक कितलो त्रास जावपाक लागला तेचो. ऑलमोस्ट खूप वेळ जालो. म्हणजे ऑलमोस्ट मोर दॅन अ इयर द फिशर्स अँड द लोकल पीपल हांगासर जायतो त्रास भोगतात. तर बाय स्नेहा तुका देव बरें करूं म्हणटा आमकां ह्या बद्दल म्हायती दिवपाक. तर आतां पळोवया आमच्यो फुडल्यो खबरो.
फाटली जायती वर्सां ऑलिव्ह रिडली कांसवांच्या संरक्षणा खातीर रान खात्याची मोहीम चालू आसा. आगोंद आनी गालजीबाग दर्यावेळेर 24 कांसवांनी मेळून 17 गोटेरांनी 570 तांतयां घातल्यात. ऑलिव्ह रिडली कांसव संवर्धनान मोहिमेक यश आयिल्ल्याचो दावो रान खात्यान केला. पूण दर्या देगेचेर जाल्ले अतिक्रमण तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांत जावपी कांसवांनी तस्करीक लागून ह्या कांसवांचो अधिवास धोक्यांत आयिल्लो पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान सांगलें. हांगासर वन खात्याच्या माध्यमांतल्यान ऑलिव्ह रिडली कांसवांच्या संवर्धना खातीर सरकारान मोहीम राबयलेली आसा. मोरजे, केरी ह्या वाठारांत लेगीत वन खात्यान प्रयत्न केल्ले आसा. पूण गेल्या कांय वर्सां सावन अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा की कांसव जे आसा ह्या कांसवांचे संवर्धन आनी संरक्षण करपाच्या नदरेंतल्यान ज्यो काही दूरगामी उपाय योजना करपाक जाय आसल्यो त्यो गोंयांत जाल्ल्यो ना. आनी ज्या पद्दतीन गोंयांतले लोक माशांक खातात त्याच पद्दतीने गोंयांत कांसवाची तांतयां जी आसा हे खावपी कांय लोक आसात आनी हाच्या खातीर मोठ्या प्रमाणात कांसवाच्या तांतयांची तस्करी जी आसा ही जावपाक लागलेली आसा. कांय कडेन जे कांसव आसा त्या कांसवांचे मांस सुद्धा लोक खातात. म्हणजे गोंयांत कांसव खावपी लोक सुद्धा आसात आनी गांवगिऱ्या वाठारांतले जे कांसव आसा हांकां मोठ्या प्रमाणात खाता. ऑलिव्ह रिडली सारको कांसव जो आसा ह्या कांसवाक सुद्धा कांय लोक जे आसा हे खातात. पूण ज्या वेळार कांसव ह्या दर्या देगेचेर तांतयां घालपाक येतात पयलींच्या तेंपार सप्टेंबर म्हयन्यान कांसव जे आसा हे तांतयां घालपाक ह्या दर्या देगेचेर येताले. पूण आयज हवामान बदल जाल्ल्या कारणान ह्या तांतयां घालपाच्या एकंदर प्रक्रियेक विलंब जाल्लो आसा आनी आतां आमकां एप्रील मेरेन कांसव जे आसा ह्या दर्या देगेचेर जानेवारीन सुरवात जाता तांतयां घालपाक आनी एप्रील मेरेन ते तांतयां घालतात. पूण एकंदर ह्या हवामान बदल आनी तेंचो जो नैसर्गिक अधिवास आसा ह्या अधिवासाचेर खंय तरी संकश्टां निर्माण जाल्लीं आसा. तेका लागून कांसवांचो एकंदर अधिवास आसा हो असुरक्षीत. फाटल्या 3 म्हयन्यां उपरांत पयलेच खेपे गोंयांत कोरोना बांदीत जावपाचें प्रमाण 3.3% आयिल्ल्यान राज्य सरकार, वेंचणुकी अधिकारी तशेंच गोंयकारां मदीं समाधान आसा. शुक्रार आनी शेनवाराच्या 24 वरांत भलायकी खात्यान 2121 चांचण्यो केल्योत. तातूंत फक्त 70 जाण बांदीत सांपडले. ह्या काळांत एकल्याक मरण आयलें. 199 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्ल्यान ताका लागून सक्रिय बांदितांची संख्या उणी जावन 677चेर पावल्या. विधानसभा वेंचणुकेच्या बोवाळांत बांदितांची संख्या परतून वाडटली अशी भिरांत आसलेली. पूण वेंचणूक आयोग आनी भलायकी खात्यान जारी केल्ल्या मार्गदर्शन तत्वां खाला आनी वेंचणुकी अधिकाऱ्यांच्या वासिनीकरणाक दिल्ली गती लागून वेंचणूक काळांत संसर्ग प्रमाण उणें जाल्यात. वार्काची खुनाची घडणूक ताजी आसतनाच चोडण माडेल वाठारांत आनीक एक खून जाला. चोडण माडेल वाठारांत बिराडाक रावपी एका बायलेचे शेनवारा राती कडेन अनवळखी मनशान खून केलो. खून केल्या उपरांत ताणें घराक कुलूप मारून पळ काडलो. हे विशीं म्हायती मेळटकीच पुलिसांनी घडणूक थळार धांव मारून पंचनामा केलो. फुडलो तपास चालू आसा. दिवचल शारांतले ट्रॅफिक सिग्नल सोमाराच्यान सकाळ आनी दनपारां मेळून दर दिसा 2 वरां बंद दवरतले. शाळा सुरू जातकीच सिग्नला कडल्यान जंक्शनाचेर विद्यार्थ्यांक आनी पालकां मदीं गोंदळ जावपाचो न्ही म्हूण येरादारी पुलीस विभागान हो निर्णय घेतले. ट्रॅफिक सिग्नल बंद आसतले तेन्ना मात जंक्शनाचेर येरादारी पुलीस येरादारीचेर नियंत्रण दवरतले. ह्या विशयाचेर सभापती राजेश पाटणेकार हांणी येरादारी पुलीस अधिकारी आनी शांतादुर्ग शाळेच्या अध्यक्ष हांची बसका घेतली.
सभापती राजेश पाटणेकरांच्या कार्यालयात जाल्ले बसकेक येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक सुदेश वेळीप आणि शांतादुर्गा परिवाराचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हाजीर आशिल्ले. आयच्यान एक सुरू करतात सोमारच्यान आमचे प्रायमरी स्कूल हायस्कूल आणि हायर सेकंडरी सुरू जावपाचे आहा. त्या खातीर आमी सगळे SOP सगळे पाळून प्रत्येकाक फेस मास्क कंपल्सरी, सोशल डिस्टन्सिंग, मागीर मोबान आमी रावपाक भुरग्यांक दिवचे ना, प्रत्येकाचे थर्मल स्कॅनिंग करतले आनी जी प्रिकॉशन्स कितें घेवंक जाय ती घेतली. भुरग्यांक क्लासीनी बसयतना थोडे डिस्टन्स दवरून बसयतले. तशेंच ट्रॅफिकाची गर्दी जाय म्हणून ऑलरेडी आमच्या लोकल MLA आणि स्पीकर राजेश पाटणेकरान ऑलरेडी PI ट्रॅफिका बरोबर मिटींग घेतिल्ली आसा आनी ऑलरेडी तांकां डायरेक्ट केल्ल्या की जे सिग्नल आसा ते अर्दवर बंद उरतली सकाळची, दनपारां सुटच्या वेळार अर्दवर बंद, कित्याक की थंय गर्दी जावची न्हय म्हणून. तशेंच आमी हायर सेकंडरी कडेन सुद्दां ट्रॅफिकाचें कंजेशन जावचें न्हय म्हणून ऑलरेडी तेंच्यांनी ट्रॅफिकाक डायरेक्टेड दिल्लें आसा की तेंच्यांनी थंय ट्रॅफिक पुलीस धरून हें करपाचें. पूण आमी जे मिटींग दोनी घेवन ताजेर सामकें तोडगो काडलेलो आसा आनी तो तोडगो आमकां सक्सेसफूल जातलो असो दिसता. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. दोंगरे गांवच्या लोकांक दादोशी करपी उत्सव म्हटल्यार इंत्रूज. शेनवारा राती सुवारी वादनान इंत्रुजाची सुरवात जाली. इंत्रूज म्हटल्यार क्रिस्तांव भावांचो शिगमो जो खाशेलेपणान दोंगरे गांवांत मनयतात. पोर्तुगेज काळांत हिंदू लोकांक बाटयल्या उपरांत तिसवाडी बार्देस आनी साश्टींतल्या बाटयल्ल्या लोकांक शिगम्या कडेन जोडलेली आपली नाळ तोडपाक शक्य जावंक ना. देखून शिगम्याचो उणाव भासचो न्ही म्हूण तांणी घुमट, ढोल, तासो ही खाशेलपणान शिगम्या वापरलेली वाद्य घेवन आपल्या पदां आनी नाचाची वेगळी अशी परंपरा चालू केली. देखून हो उत्सव दोंगरे गांवचे हिंदू आनी क्रिस्तांव समाज एकठांय येवन आपलेपणान मनयतात. कासरवाणे बेलपार न्हंयेर 2 व्हडले पंप हाऊस बसोवपाचें काम चालू आसा. न्हंयेचें उदक तिळारी कनलांत सोडपाचो विचार आसल्याचे अधिकारी सांगता. पूण ह्या न्हंयेचें उदक घुंवडावन मोपा विमानतळाक व्हरपा खातीर पंप हाऊसाचें काम चल्लां असो आरोप थोड्या लोकांनी केला. आदींच पेडणे महालांत उदकाचो उणाव आसा. तातूंत आतां बेलपार न्हंयचें उदक मोपा विमानतळाक व्हेलें जाल्यार पुराय पेडणे महाल सुक्यार पडटलो अशी भिरांतूय लोकांनी उक्तायल्या. कासरवर्णे बैलपार न्हंयचेर सरकारान 27 कोटी रुपया खर्च करून 2 व्हडले पंप हाऊस बांदपाचें काम सुरू केलां. ह्या न्हंयेतलें उदक गोंयांत येवपी तिळारी धरणाच्या कालव्यांत सोडटले. मात थळाव्यांनी ह्या बांदकामाक विरोध केला. आमचें उदक उपसून ते मोपा विमानतळा खातीर दिवपाचो हो घाट घातला असो आरोप थळाव्या शेतकाऱ्यांनी केला. आनी आमी जर थंय चवकशी केली जाल्यार ते फक्त म्हणटा ते पाणी काडून आमी कॅनलात घालतले. पूण ऑलरेडी कॅनल थंय येदो व्हडलो चालू आसतना हे ते न्हंयचें पाणी तांकां कित्याक गरज आहा. अशें दिसता की हे पाणी फाल्यां ते कॅनलात घालून ते पाणी त्या एअरपोर्टाक सप्लाय करपाचें आहा. म्हणजे ते आमकां कांयच सांगूंक सोदिना. तिळारी धरणा खातीर गोंयान 73% खर्च केला जाल्यार महाराष्ट्रान 27%. देखूनच ह्या धरणाचें उदक कालव्यातल्यान गोंयाक मेळचें ना जाल्यार इतको खर्च कित्या खातीर केला आनी हांगचें उदक कालव्यात व्हेलें जाल्यार आमच्या शेती बागायतीचें कितें जातलें असो प्रश्न थळाव्यांनी विचारला. आतां जर कॅनलाक जर व्हरतलें उदक जाल्यार कॅनलान 73% सुमार पयशे आमचे जे महाराष्ट्रांत हे करपाक मोडलेले आहात कॅनला हे गव्हर्मेंटान कॅनलाक लागून मागीर ते इतले पयशे कित्याक हे केले. फक्त 27% तेंच्यांनी महाराष्ट्रान मोडलेले आहात.
मागीर तेका लागून जर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आनी हे करतले जाल्यार हे उदक तेंच्यांनी आनी जाय जाल्यार तेंच्यांनी थंयच्यान सप्लाय करपाक जाय, आमकां तिरायच्यान सप्लाय करपाक जाय. आमचे न्हंयचें उदक थंय व्हरप न्हय. स्थानिक पंचायती कडेन ताची कागदपत्रां येवपाची गरज आसा. स्थानिक पंचायतीक विचारले जाल्यार ते म्हणटा आमकां कसल्याच प्रकारची कागदपत्रां येवंक ना. त्या खातीर आमी मागणी करता की सरकारान सगळ्यात पयलीं स्थानिक पंचायतीक आनी थळाव्या लोकांक विश्वासान घेवन कसलो प्रकल्प येयला हाची माहिती दिवची, नाजाल्यार बेश्टोच विरोध लोक करतले आनी मागीर म्हणटले खंयच्याय प्रकल्पाक लोकच विरोध करता. जगाच्या नकाशाचेर गोंय जरी आंतरराष्ट्रीय राज्य असलें तरी इतक्या वर्सात ना विजेच्या बाबतीत गोंय स्वयंपूर्ण जाला ना उदकाच्या बाबतीत. तातूंत आतां जर थळाव्यांच्या हक्काचें उदक सरकारा कडल्यान दुसरे वटेन व्हरतले जाल्यार येता त्या काळात गोंयांत उदका वयल्यान महाराष्ट्रांतल्या विदर्भ मराठवाड्या सारखेच संघर्ष उप्रासतले हातूंत दुबाव ना. निवृत्ती शिरोडकरा वांगडा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विश्वजीत राणे आपुणूच भावी मुख्यमंत्री जातलो अशें लोकांक सांगीत सुटला असो आरोप काँग्रेसचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला. आचारसंहिता लागू आसतना लेगीत भलायकी खात्यांतल्या अधिकाऱ्याची बदली विश्वजीत राणे कशी करूंक शकता असो प्रश्न ताणें ह्या वेळार विचारलो. वेंचणूक आयोगान हे विशीं चवकशी करून कारवाय करची अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट अजूनही इन्फोर्स आसा आणि ज्या तरेन मुख्यमंत्री आणि हेल्थ मिनिस्टर जे आता एक्चुअली तांकां पावर कांयच ना, जस्ट केअर टेकिंग गव्हर्मेंट म्हणून आसा. ऑलरेडी तेणी जे कोणी इलेक्शनाक तांकां दिसता तांकां सपोर्ट केलो ना म्हणून तेणें रिवेंज घेवपाचें राजकारण ट्रान्सफरींतल्यान सुरू केल्लें आसा. आनीक हांगा वेगळी वेगळी तरेच्यो ऑर्डर्सी ऑलरेडी येवपाक लागलेली आसा. हांगा गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची ऑलरेडी डेव्हलपमेंट जावपाची ऑर्डर जाल्ली आसा. पुलीस पर्सनलांकूय थोडा हॅरेसमेंट सुरू जाल्लो आसा. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तर GMC वचून थंय फोर्सफुली ऑर्डर्स काडपाक तेंचेर दबाव हाडटा ऑफिसरां कडेन आणि तो हेही थंय सांगता ऑफिसरांक सगळ्याक की आता आपूण मुख्यमंत्री जातलो म्हणून. आणि तेन्ना तुमी आपले सगळे ऑर्डर फॉलो करपाक लागा म्हणून. आता ह्या तरेचे जर ह्या वेळार त्या BJPचे लिडर्स असे वागपाक लागले, जंय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आसा, अजून वोटिंग अजूनही चालू आसा सरकारची माहिती प्रमाणे आणि इलेक्शन कमिशनर माहिती प्रमाणे, आणि ह्यो ट्रान्सफरी ते कशे काडपाक शकतात आणि ते सरकारी ऑफिसरांचेर कसो दबाव हाडपाक शकतात हो एक प्रश्न गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक पडटा. आणि आमी मागतात, डिमांड करतात इलेक्शन कमिशना कडेन. हेजे पयलीं आमी लेटर बरयल्लें आसात की इलेक्शन कमिशनान मातशें सक्तीचें जावपाक पडटलें. हो सरकार इलेक्शन कमिशनाक भिना अशें दाखयता की इलेक्शन कमिशन तेंच्या बॉल्सांत आसा अशें. सध्या पेडण्या महालांत उदकाच्या पुरवणेचो खूब उणाव आसा. फाटले कितलेशे दिसा जाले लोकांक उदकाची पुरवण जायना. 5 वर्सां फाटीं चांदेल वाठारांत उदक पुरवण प्रकल्प बांदपाक सुरवात केल्ली, पूण आजून तो प्रकल्प पुराय जावंक ना. हो प्रकल्प पुराय जालो जाल्यार पुराय पेडण्या महालाक उदकाचो उणाव बसचो नासलो. सध्या चांदेल उदकाक पुरवण प्रकल्पाक पेडण्या महालांतल्या सगळ्या पंचायतींत पावतले इतलें उदक आसा, पूण उदकाचो उणाव कित्याक आसा? सरकारान ह्या चांदेल उदका पुरवण प्रकल्पाचें काम बेगोबेग पुराय करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आमी चांदेल पाणी प्रकल्पाचेर आसात. पयलींचे सार्वजनीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि ह्या वाठाराचे आमदार आणि उपमुखेलमंत्री बाबू आजगांवकर आणि एक विस्तारीत पाणी प्रकल्प उभारपा खातीर काम सुरू केल्ले, पूण फाटल्या 5 वर्सांनी हे काम प्रकल्पाचे एकदम धिम्या गतीन सुरू आसा. हो जर प्रकल्प पुराय जाल्लो तर पुराय पेडणे तालुक्याक
किमान 12 वरां तरी उदक मेळपाची सोय जातली आसली, पूण सरकारान आनी थळाव्या आमदारांनी ह्या प्रकल्पाचेर दुर्लक्ष केल्ल्या खातीर पाणी वेळेवर लोकांक मेळना, त्यामुळे लोकांचे कागाळी आयकचे पडटा। आता आमी ह्या वाठारात भेट दिल्यात तर उदक जे तालुक्याक पुराय करतले अशें उदक ह्या वाठारात आसा, पूण 15 MLD उदक दर दिसा सोडले वता, पूण लोकांक किमान 20 MLD उदकाची गरज आसा। दिसान दीस नळ कनेक्शनां वाडल्यात, त्यामुळे उदका पुरवण आसा ती कमी पडटा आनी मागणी वाडटा। सरकारान जो नवीन प्रकल्प विस्तारीत चांदेल प्रकल्प उबारपाचे काम जे धिम्या गतीन आसा ते का नेट दिवची अशी ह्या माध्यमातून आमी मागणी करतात। ह्या चांदेल उदक कल्पत हेतूर येयलो आसात आनी पाहणी केली। मी आनी आणखी माझ्या बरोबर 2-3 जाण पाहणी केली तर उदक सगळं आहा, पूण उदक शॉर्टेज मेळटा। कित्याक मेळटा? सोडना न्हय, ते सोडनात सारके काय कर्मचारी काय ह्यो ज्युनियर इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर यांची करामत आहात तरी कळना। ह्या पाणी भरपूर पळय, पाणयाच्या हेचेरच वयर आहा आनी वयरसून पाणी भरपूर आहा, पूण आमकां पेडण्यान आनी खंय धारगळी मिरगळी पाणी येयना। कित्याक येयना? तर हेंच्यांनी कांयच केन्ना। मिनिस्टर आहा तो गेलो मडगांवां, आतां काय करतलो? मिनिस्टराच्या नांवान हें करतलो आमी ना। आता दुसरो कोण येता तो बघूया, तो तरी सारक्या करता काय करता, नाल्यार खेळ खेळटा असो तेंचे भाशेन तरी बघूया। अहमदाबाद हांगा 26 जुलय 2008 दिसा जाल्ल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणांतल्यान दोशीक शुक्रारा ख्यास्त फरमायली। 38 दोशी फांसी आनी 11 जाणांक जल्म बंदखणीची ख्यास्त फरमायली। भारताच्या इतिहासांतली ही सगळ्यांत व्हड ख्यास्त। 8 फेब्रुवारीक सिटी सिव्हिल कोर्टान 78 मदल्या 49 आरोप्यांक अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिव्हेंशन एक्ट अंतर्गत दोशी थारायले। आयज सध्या ह्या दोशी मदल्या एकल्याक तपासांत मजत केल्ले खातीर निर्दोश मुक्त केले। तो माफीचो साक्षीदार जाल्लो, ते भायर 29 जाणांक पुरवण्या खातीर निर्दोश मुक्त केल्या। गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हाणें शेनवारा जंबावलीच्या रामनाथ दामोदर देवाचे देवळान वचून दर्शन घेतलें। ह्या वेळार ताची गोरकान ताच्या सयत आसली। गोंयच्या राज्यपाल पदाची सुत्रां हातान घेतले उपरांत हांव वेगवेगळ्या वाठारांत वचून गोंय समजूत घेतलो। ही भेट लेगीत त्याच निमतान आसली अशी माहिती ताणें दिली। Restarted my visit to villages. It's already covered so many villages. 1 month I stopped it because of the election. And today I am visiting three villages, and I'm very happy that this is an ancient temple here. Devotees are giving always their respect and prayer here. And I am also very happy to visit such a traditional historical temple of Goa. हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलोवप्यांक ताळ्यार हाडचे खातीर पुलीस फायनी मारपाक पावलाक रावल्ले दिश्टी पडटा। पूण जोर येरादारी पुलीस स्वता नियम मोडटा जाल्यार तांकां कोण तालाव दितलो? पणजे शारांत अशेंच एक दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें। येरादारी पुलीस आपली दुचाकी नो पार्किंगान पार्क करून लोकांक तालाव घालूंक उबे रावल्याचें दिश्टी पडटा। कायदे फक्त सर्वसामान्याकूच काय कितें असो प्रश्न मनान येले बगर रावना।
डॉक्टर प्रकाश पर्येकार हांच्या वर्सल ह्या कथा झेल्याचेर चर्चा 20 फेब्रुवारी सुमार 4 वरांचेर वाळपयच्या लक्ष्मीबाई यादिस्तीक सभाघरांत डॉक्टर प्रकाश पर्येकार हांचे वर्सल ह्या झेल्याचेर चर्चा जातली। त्याच वांगडा ह्या झेल्याचेर आधारीत म्हायतीपटाचे विमोचन आनी स्क्रीनिंग जातले। ह्या वेळार कोंकणी भाशेचे ज्येष्ठ साहित्यकार, समीक्षक आनी अभ्यासक हाजीर आसतले। शिवोले श्री देव भवानी रामपुरुष देवळान भवानी देवीचो उत्सव चालू आसा। हो उत्सव 9 दीस चलता। फेब्रुवारी म्हयन्यांत पयल्या मंगळारा वा दुसऱ्या मंगळारा सुरू जाता। ह्या वर्सा हो उत्सव दुसऱ्या मंगळाराक सुरू जातलो, तो बुधवारा सोंपतलो। देवीची ओटी भरपाक गांवचे तशेंच खूब पयशिल्ले लोक व्हडा संख्येन रातचे येतले। देवीची मुर्ती फुलांनी भरलेली आनी सजयल्ली आसता। दिसा वेळार कमी लोक आसता जाल्यार रातच्या वेळार देवळान गोंधळ पळोवपाक लोक व्हडा संख्येन येता। कोरोना महामारीक लागून 2 वर्सां बंद आसलेलो कार्निवालाक ह्या वर्सा मुहूर्त मेळ्ळो। 26 फेब्रुवारीक जावपी कार्निवाल नवे तरेन मनोवपा खातीर पणजे महापालिकेन कांय आगळे वेगळे उपक्रम राबोवचे थारायले। तातूंत मुखेलपणान फूडप्रेन्युअर्स ह्या विशया खाला मिरामार दर्यावेळेच्या फुटपाथाचेर कोरोना महामारींत लोकांनी खाद्य पदार्थ करपाक सुरू केल्यात। लोकांचे 50 स्टॉलां घालपाचें थारायलां। 57 वर्साच्या कार्निवालाच्या इतिहासांत पयलेच फावट महानगरपालिकेन हो आगळो वेगळो उपक्रम राबोवन थळाव्या उद्योजकांक परत एक फावट माची दिवपाचें थारायलां। So in order to give them a proper opportunity to showcase their products, we give them a good platform. We decided that we would have it Miramar Beach. Now this would be a total number of 50 stalls, having assorted mainly Goan culinary from all times, from all parts of Goa, different parts of Goa, and their different taste buds. This will be in association with Air's Kitchen and AIC GIM Panjim. They will be briefed on it about the UNESCO and everything else with the official who are here with me. They will review out exactly their details. But the idea is to promote Goa and promote in particular Panjim as a food hub. To make it a UNESCO into the UNESCO list. I'm sure we will be able to attend it and do it and succeed. In addition to the food stall, there is a variety of entertainment also and live music. And this is also an excellent place in case any budding musician and an artist wants to again showcase his or her talent. They are free to do so. There are designated places which will be marked out for them, and it's going to be something extraordinary. And this is going to be simultaneously held along with the Carnival, which is in Samba Square. So this event is for the first time organized. We are hoping that and we are sure it's going to be a big success. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत स्टेट प्रोव्हिडन्स ट्रस्टाक 15 लाखाची ॲम्ब्युलन्स दिली। ह्या वेळार SBIचे डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर ओम प्रकाश मिश्रा सयत हेर मानेस्त हाजीर आसले। स्टेट प्रोव्हिडन्स ही संस्था फाटली कितलीशींच वर्सां जाली गरज आसलेल्यांक भुकेल्ल्यांक घर नासलेल्यांक मदत करीत आयल्यात। ह्यान फुडें तांकां ह्या बऱ्या कामाक कसलीच आडखळ येवची न्ही, तशेंच गरजे वेळार दुयेंतींक हार्डवर्क करपाक सोंपें जावचें म्हूण ही ॲम्ब्युलन्स दिल्ल्याचें ओम प्रकाश मिश्रान सांगलें।
आज एम्बुलेंस दिया गया है इस संस्था को ताकि जो भी वहाँ गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको कोई बीमारी हो गई तो वहाँ सस्ता ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा ताकि इनको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया जाए और मेडिकल सुविधा दी जाए। और हमने बताया जैसे कि अपने भाषण में कि हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, गाँव के लिए, विकास के लिए हम सहायता करते हैं ताकि हमारा देश, हमारा गाँव, हमारा समाज खुशहाल रहे, ताकि हम खुशहाल देश और खुशहाल बैंक बने। यही इसका हमारा उद्देश्य है। अच्छा काम हो, हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं फंडिंग करने के लिए। बढ़िया काम हो जहाँ जिस कारण से हमारे गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का विकास हो, उसके जो भी हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं, हमसे जुड़ते हैं अपना छोटे लेवल पर भी, बड़े लेवल पर भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। कोविड में हमने अस्पताल बनवाए, उसके लिए हमने वेंटिलेटर्स दिए, ऑक्सीजन दिए, सब काम करते हैं। हम जिससे भी देश में हमारी कम्युनिटी का, गरीब कम्युनिटी का विकास हो, वो सारा काम करते हैं और 1% अपना प्रॉफिट। सेंट झेवियर महाविद्यालयाक इंटर्न शाळा वेब पोर्टलाचे कार्यावळींत 8वी सुवात मेळ्ळी। महाविद्यालयाची भुरगीं मोठ्या संख्येन हे कार्यावळींत वांटेकार जाली। चडांत चड विद्यार्थ्यांनी इंटर्न शाळा वेब पोर्टलाचेर वचून नांव नोंदणी केल्ली, तशेंच इंटर्नशीप पुराय केली। हे कार्यावळींत सेंट झेवियर महाविद्यालयाक 3 इनाम फावो जाले। सेंट झेवियर महाविद्यालयाचे मुखेली यस्मिन शिकान हे विशीं म्हायती दिल्या। Basically is a website portal that caters to students by providing them internships, career talks, courses, as well as placement opportunity. We had received an email from Internshala to register and participate in this Internshala campus Mela. Eventually we sent out messages to our students to join the Internshala. And we got a very good response from our students. Many of the students registered at Internshala and they were successful in completing their internship. And I think based on the number of students who applied for internship at Internshala and having completed their internships, we have secured this award. In fact, we have secured the first at all Goa level, second at zonal level, and 8th at all India level. So we are very grateful basically to our students who have responded, the overwhelming response from our students. कोरोना महामारीक लागून फाटली 2 वर्सां कलाकार आनी तांचे कलेक मार बसलेलो। थिएटर बंद आसलेल्यान कलाकारांक घरा बसून रावचे पडटाले, पूण हालीं कोरोनाचें संक्रमण उणें जाल्ल्यान थिएटर परत सुरू जाल्या। आतां परत एक फावट माचयेचेर वेगवेगळे प्रयोग पळोवपाक मेळटा। काल दिवचले श्री देव 12 जण देवाच्या वर्सुकी उत्सवा निमतान 143 प्रोडक्शन प्रस्तुत गुड न्यूज हे कोंकणी वेवसायीक नाटक सादर जालें। नाटक रातचे 11 वरांचेर सुरू जालें। ह्या नाटकाक लोकांचो बरो प्रतिसाद लाभलो। फोटो काढ। ही काका तू ऐकलं तरी किती म्हटले? हे म्हटले ए काका, हे म्हटले तू का म्हटले नाही म्हटले हे काका, मी म्हटलं एक फोटो काढ, 1 2 3 4 फोटो काढा, एक वचन बहुवचन। काकाचे कपडे काढा, काकाचे भितरले कपडे काढा, काकाचे भितरले कपडे बाहेर काढा। काका विकल्पाचा वेळ चला बिगिन अवती भोवती हे गोळा लागी राहा काका। आयचो जो प्रोग्राम नाटक आसलो तो खरेंच बरो जालो, गुड न्यूज, आनी जो परफॉर्मन्स आसा तो खरेंच बेस्ट जालो। लोक जे येयल्लेले, अटेंडन्स दिल्लेले ते स्टार्ट जाले पासून एंड पर्यंत रावले आनी खरेंच लोकांचो तो रिस्पॉन्स बरो आसता।
आयज आमची टीम गुड न्यूज बिचोले हांगा आमी आयज परफॉर्म केले. आयज आमकां परफॉर्म करपाक खूब मजा आयली. ऑडियन्साचो रिस्पॉन्सूय खूब बरो आसलो. वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मन्स म्हणून येता आजचो. आनी अशेंच जर तुमच्या गांवांनी आमी येवपाचें कशें दिसता तुमकां हांसोवपाक जाल्यार बेगीनूच आमकां डेट कळोवची आनी बूक करचें. थँक्यू. गोंयांत शिगमो फ्लोट परेड अंदू 5 मुखेल शारांनी जातलो. सुरवात 19 तारखेक फोंड्याच्यान, 20 तारखेक मडगांवां, 22 तारखेक वास्को, 26 तारखेक पणजे आनी 27 तारखेक म्हापशां जातलो. कोविडाचे सगळे नेम पाळून शिगमो परेडीक सांजे 4 वरांक सुरवात जावन रातच्या 10 वरांचेर सोंपयतले. और ये तुच्छ राम अपनी वानर सेना लेकर लंका पर विजय पाने आए थे.
तर आमच्यो खबरो हांगासरूच काबार जाता। हांव अलिशा मेनेझीस तुमचे कडल्यान निरोप घेता, पूण तुमी खंयच वचूं नाका, पळयत रावा गोमंतक TV।